भायले भायर लांच घेवन एक्सिडेंटाची केस मिटोवपाचो यत्न करपी हवालदाराक सोमारा राती लोकांनी म्हापशां धरलो. मोटारीन मोटरसायकलीक धपको दिलो. हवालदार गजानन साळगांवकार म्हापशां पुलीस स्टेशनाचो स्टाफ. हवालदारान मोटारवालो आंतोनियो डिसोजा कडच्यान लांच घेतली आनी लोकांनी बोवाळ मारले उपरांत घेतिल्ले 3000 परते दिले. हो हवालदार गजानन साळगांवकार म्हापशा पुलीस स्टेशनार आसता. थंयचेच कांय लोकांनी ताका लाच घेतना सोमारा राती धरलो. सोमारा राती सुमार 8:30 म्हापशा करसवाड्यार ही गजाल घडली. मोटार आनी मोटरसायकलीची टक्कर. मोटार चलोवपी आंतोनियो डिसोजान मोटरसायकलीचेर गाडी मारिल्ली. मोटरसायकलवाल्याक मार लागलो. रोखडेच पुलीस थंय पावले. लोकूय जमले. गाडी लागली म्हूण आंतोनियो डिसोजा भिलो. ताणें हवालदाराक कुशीक व्हरून प्रकरण मिटोवंक 3000 रुपया ताच्या हाताक लायले. लोकांनी हे सगळे स्वता पळयलां. ते पळोवन लोक चाळवले. लोक म्हणटात प्रकरण मिटोवपाचेच आशिल्ले जाल्यार मोटरसायकलवाल्याक पयशे दिवपाचे. हवालदाराक कित्याक? जाणट्याक विचारले तुका आमी काय करना, तूं बरे भशेन सांग, तुवें ताका 5000 कित्याक दिला? तेन्ना तेणी म्हाका सांगलें इतलें की तुमकां दिवपाक लागून एका 5000 दिले म्हणपाक. तुवें तर म्हटलें ताका दिवच्या परस तुवें ते पार्टीकच म्हटलं दिला जाल्यार म्हटलें आमी कॉम्प्रोमायज करून थंयच म्हटल्यार वयतले आसले आनी इतलो करपाची गरज नासली. केस मिटोवपा खातीर हवालदाराक लाच दिली ही गजाल मोटारवालो डिसोजाय मान्य करता. कितें जाय तें दिवया आनी सॉल्व करया. पयशे कोणाकडे सो 3000 ताका दिलेले मागीर तेणे परतून दिले. मोटरसायकली वेले रवी शिरोडकाराक मातसो मार लागलो. ताच्या मोटरसायकलीचें लुकसाण जालां. ताका थंयच्यान व्हरून म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत घालो. हांव ताका थंय सोडला आनी पेशंटाक ताका पळोवपाक गेलो. म्हाजो भाव भितर ताका पळोवपाक गेलो. ताका तितलें जास्त एक्सिडेंट कांय जावंक ना. मातसो पांयांक खरवडलो, दुसऱ्याच्या मातशें लागलें आनी हांव भायर येता हो ताका घेतलो ते फाटीन भितर एका पयशे दिले. हांवें पयले म्हाज्या दोळ्यांनी हेणी पयले दोगांयनी आनी हो ताका हांवें विचारलें तुका पयशे कित्याक दिले आनी ताका हात लावन अशें विचारलें कित्याक म्हाजे आंगार येयलो हांव तुका हात लावपाक करपाक ताका घेतलो भितर गेलो मागीर वचता. बकल नंबर 3935 हवालदार गजानन साळगांवकारान केस मिटोवंक लाच घेतली. लोकांनी बोवाळ मारिल्ल्यान पयशे परत दिले. प्रुडंटान हाचेर हवालदार साळगांवकाराक विचारलें. ताणें तोंड उगडलें ना. तरी ताची बॉडी लँग्वेज कितें तें सांगून मेकळी जाली. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर चंद्रशेखर सावंत आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. लोकसभा वेंचणुकेची अधिसुचोवणी बुधवारा सकाळीं येता. तेन्ना सावन उमेदवारी अर्ज घालपाक सुरवात. फुडल्या 8 ते 10 दिसां भितर उमेदवारांची निमणी यादी वेंचणूक आयोग जाहीर करतलो. उमेदवारी घालपाक 26 जाल्यार फाटीं घेवंक 29 मेरेन प्रास दिला. प्रचार आनी वेंचणुकेच्यो कागाळी हाताळपाक गोंयभर मेळून वेंचणूक आयोगान 30 फ्लायिंग स्क्वॉड नेमल्यात. 10 लाख मतदार गोंयच्यान लोकसभेचे 2 खासदार वेंचून काडटले. हे नॉमिनेशन फॉर्म 19 ते 26 मार्च पर्यंत भरतले. 26 तारखे उपरांत 29 तारखेक विड्रॉवल आसतलें. ताजे पयलीं 27 तारखेक स्क्रुटिनी आसतली. मागीर 27 तारीख स्क्रुटिनी जाले उपरांत सगळीं नांवां जितलीं आसतलीं तातूंतल्यान जर विड्रॉवल कोणाक करपाचें आसत जाल्यार 29 तारीख पर्यंत तांच्यांनी विड्रॉ करपाक जाता. आनी 29 तारखेक विड्रॉवल जाले उपरांत जें कितें लिस्ट आसतलें तें आमी 30 तारखेक पब्लीश करतले. म्हणजे तें फायनल लिस्ट आसतलें ऑफ कंटेस्टिंग कॅन्डिडेट्स. ताजे उपरांत 12 एप्रिलाक इलेक्शन जातलें आनी 16 मेक कावंटींग जातली. 12 एप्रील ते 16 मे पर्यंत ही सगळी ओल्ड EVMs आसा ती स्ट्रॉंग रूमान दवरतले आनी ताका 24/7 पुलीस गार्ड आसतलो. ताचेच बरोबर 16 तारखेक थंयच्या ती EVMs कावंटींग सेंटर्स जे आसतले थंय व्हरतले आनी ताजे उपरांत कावंटींग स्टार्ट जातलें. आमच्या म्हायती प्रमाणे आनी आमचे कडेन जें कितें आतां आसा ताच्या आदारा प्रमाणे हें कावंटींग सकाळच्या आदीं सादारण 12 भितर हें कंप्लीट जातलें. हाचे पयलीं उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यांनी लोकसभा वेंचणुके खातीरच्या मतदारसंघा विशीं म्हायती दिवंक पत्रकार परिशद घेतली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकाराचें मोपाचें धोरण गोंयकारांक काबार करतले म्हूण गोवन्स फॉर दाबोळी ओनलीन शिटकावणी दिल्या. लोकसभा वेंचणुकेक दिवपी पक्षांची मोपाचेर भुमिका मतदारांक कळची म्हूण आझाद मैदानाचेर 2 एप्रिलाक सभा घेवपाचें GFDOन थारायलां. मोपा जाल्यार ताचो गोंयच्या पर्यटनाचेर परिणाम जातलो. मुख्यमंत्री सांगता मोपा जाल्यार 10,000 नोकऱ्यो मेळटल्यो. ह्यो नोकऱ्यो गोंयकारांक काय भायल्यांक हें ताणें स्पश्ट करचें म्हूण GFDO मागता.
मुख्यमंत्री पर्रीकार मोपा विमानतळ करून गोंयचें पर्यटन कित्याक काबार करपाक सोदता तें ताणें सांगचें म्हूण गोवन्स फॉर दाबोळी ओन्लीचो मुख्यमंत्र्याक प्रस्न. मोपा जाल्यार ट्युरिस्ट सिंधुदुर्गांत वतले आनी गोंयचो पर्यटन काम धंदो सोंपतलो अशें GFDO म्हणटा. ट्युरिजम नॉर्थाक खूब डेव्हलप जालो आनी एअरपोर्ट आसा सेंट्रली लोकेटेड दाबोली. तेवटेन मागीर उपरांत ट्युरिजम सावथाक एक्टिविटी सुरू जाली. म्हणटच आतां आमचें सरकार जे एअरपोर्ट मोपा करूंक सोदतात तो खंयचो ट्युरिजम डेव्हलप करपाक. दीस इज आवर मेन प्रॉब्लेम. सिंधुदुर्गाचो आनी महाराष्ट्रांतलो कोणा पासत हो मोपा एअरपोर्ट वता? गोंयकारां पासत न्हय, कित्याक आयज गोंयकारांचो ट्युरिजम रिलेटेड डेव्हलपमेंट पेडण्यासून जालो. मोपा जाल्यार हजारांनी नोकऱ्यो मेळटल्यो म्हूण सरकार सांगता. त्यो नोकऱ्यो गोंयकारांक काय भायल्यांक ताचेरूय GFDOन सरकारा कडच्यान स्पश्टीकरण मागलां. लोकसभेचे वेंचणुकेंत देवपी उमेदवार आनी तांच्या पक्षांचें मोपाचेर धोरण मतदारांक कळचें म्हूण गोवन्स फॉर दाबोळी ओन्ली 2 एप्रिलाक पणजे आझाद मैदानाचेर सभा घेवपाचे आसात. मडगांवच्यान सावियो डायस. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.